नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. टुरिजम क्षेत्रांतल्या धोंगापोंगा आनी एकूण जे पळय कितें वेव्हार आहा ताजो ते सदांच वादान आसता. हालीं G20 ह्या देशांची एक बसका गोंयांत जाली आनी तातूंत भितर एक रोड मॅप ठरोवचो अशे तरेचे ह्या सगळ्या देशांनी मागले. पूण हो रोड मॅप स्वता गोंय पाळटा काय कितें? गोंयान ग्रीन रोड मॅप हो आपलें एक उद्दिश्ट म्हणून मानला काय कितें? गोंयान सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हो आपलें उद्दिश्ट मानला काय कितें? आनी ह्याच विशयाची चर्चा करूंक आमचे कडेन दोन मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आसात निलेश बाब शाह जे TTAGचे अध्यक्ष आसात. आमचे बरोबर आसा सोतेरबाब डिसोजा जे एक्टिविस्ट, स्वता लेखक, एक आदले पत्रकार, अजुनूय ते बरयतात आनी टुरिजमा विशीं खूब तिखट बरयतात. म्हाका दिसता ह्या चर्चेन भितर टुरिजम आमचो रोडमॅप सोदपाचे नदरेन आमी चर्चा जर केली जाल्यार सरकाराक, टुरिजम डिपार्टमेंटाकय खूब फायदो जावंक शकता. आनी अशे तरेची चर्चा सतत जायत आसा आनी ती सतत करपाची गरज आसा. सगळ्यान म्हत्वाचें जो काल इश्यू आयला की गोंय सरकारान टायम स्क्वेअर, अमेरिकेचो हो जो एक म्हत्वाचो भाग आसा जो ट्युरिस्ट सामके मोठ्या संख्येन थंय वतात, त्या भागान गोंयच्या टुरिजमाचें कॅम्पेन करपाचें ठरयलां. ह्या संदर्भात तुवें तुजें मतय व्यक्त केलां, पूण आमच्या पळोवप्या खातीर तुजें एक मत आमकां जाय. बेसिकली कितें पब्लिसिटी करतलो, इट इज अ गूड पब्लिसिटी एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न. सो टायम स्क्वेअर अदर स्टेट्स ऑल्सो ते पार्टिसिपेट करतात. ते आपले थंय कल्चरल प्रोग्राम आसा, प्रमोशन आसता, चालू आसता. सो गोवा टेकिंग दॅट स्टेप, आय फील इट इज अ गुड स्टेप इन सेन्स दॅट बिकॉज अ वर्ल्ड ओवर टुरिस्ट कम दे. So that will be first-hand promotion which can happen, and overall Goa as a brand is known worldwide. So basically Goa म्हणटकूच एक image वेगळी जाता. So I think it will overall enhance the image of Goa. And basically when we are tourism Goa government or tourism department doing promotion in suppose in US, basically it is that now the focus also has been पयरूच स्टॅटिस्टिक PMआनी पयर म्हणलें की there were almost 4 million NRIs settled in US. So now that can be the good attraction for as far as tourism is concerned to Goa. So whenever they must be coming to their native, maybe Andhra असो, गुजरात असो की दिल्ली असो की पंजाब असो, they must be coming once in a 2 years. So Goa can be one of the destination for them for 3 days, 4 days as a tourist destination. Yes, निलेश हांव तुजे कडेन परत येतलो. सोतेर बाब, तुजें मत म्हाका जाय. गोंयान आतां सगळे देश भोंवून जाले, आतां अमेरिकेक पावल्यात. हो जो विशय आयज पेपरान वाचूंक येयलो तेन्ना एकूच म्हज्या मनान एकूच हें जालें की हो टायमींग जो आसा, इट इज कोइन्सायडींग विथ मिस्टर नरेंद्र मोदीज विजीट टू US. So whether tourism department was interested in marketing tourism there, or whether it had gone as tourist to support Mr. Narendra Modi's whole campaign there, this हो म्हज्या मनांत विचार आयलो पयलें म्हटल्यार. दुसरें म्हटल्यार अमेरिकेंत म्हाका दिसता जे आतां जे थंय जे लोक आसा ते IT हातून आनी कितें हातून ह्या हातून क्षेत्रांनी तर कितें तरी हें केल्लें, मार्केटींग केल्लें जाल्यार दुसरी गोश्ट आसली. टुरिजम हांगा गोंयांत सद्या ह्या लोकांक हांगा हाडून हो टुरिजम जाला खातोड आनी हे पॉलिश्ड लोकांक हाडून हे खातोडान उडोवपाचें. गुड पॉयंट. हांव तुजे बरोबर येतलो सोतेर बाब. म्हाका निलेश बाब ताणें एक बरें सांगलां, हांगा जालें खातड. आमचें पळय मास टुरिजम आमी जे पळय स्ट्रेटजी धरल्या तातूंत भितर हे क्वॉलिटी टुरिस्ट, कारण अमेरिकन लोक, अमेरिकेक वचपी लोक ही क्वॉलिटी टुरिस्टा भितर येतात. थंयचे लोक, त्या भायर अमेरिकेक वचपी लोक हे बरें कितें तरी पळोवपा खातीर, बरें अनुभवपा खातीर अमेरिकेक वतात. क्वॉलिटी टुरिस्टाक गोंयान येवपाक इंट्रस्ट आसा आज जें कितें चल्लां त्या पार्श्वभुमीचेर? सी, इरिस्पेक्टीव ऑफ जे नेगेटीव वॉट वी हॅव आसा गोंयान, द टुरिस्ट पयलींच सांगली गोवा एज अ ब्रँड एक सेपरेट इमेज आसा. म्हणजे when I'm saying, I'm not just sake of saying it. What is this image? I'll tell you that Goa is a fun destination. Not fun. Goa is a unique destination. It is a good destination for tourists. हांव तुमकां एक्झाम्पल दिता. अराउंड 2 months बॅक म्हाजो कजन भायर आसता, जो फ्रेंडान म्हाका फोन मेळ्ळो, तो USAक आसता. So he wanted to rejuvenate himself. So he must be of my age or maybe a little bit. So he must be in 50s. So he wanted to rediscover himself.
तो ताणें म्हाका सांग म्हाका खंयच्या एक हॉटेलान म्हाका बूक कर नाल्यार कोर फॉर 15 days. So believe me, he stayed for 15 days. For 2-3 days his wife had come along with her. And मागीर 12 दीस तो रावलो to just rediscover himself. So now if we are looking सो into रिडिस्कवर ताणें कितें केलें आसतलें himself, then I means he thought that the peacefulness which is there in Goa, खंय पिसफुलनेस the environment, see, once you go into the resort, आमचो निलेश बाब बिचार तूं वच प्रचंड गोंधळ धक्काबुक्की घाण बिचाचेर आयिल्ली सगळे बिचार अशें ना. दे स्पेसिफिकली टू नॉर्थ राजू गोवा. हय निलेश बाबान म्हटलें की पीस एन्जॉय हे करपाक आनी रिडिस्कवर करपाक आपणाक तो येयलो म्हणून. म्हाका संदी मेवळी 1-2 फावटी हॉटेलांनी 5 स्टार 4 स्टार हॉटेलान रावपाक आनी जो थंय बोवाळ जाता पळय डॉमेस्टीक टुरिस्टांचो तातूंत हे फॉरेनर सामकें. कशे हे पेशन्स घेता म्हण म्हाका खबर ना. समजलो न्हू. Exactly. सो द कन्फ्युजन थंयसर त्या हॉटेलांनी कन्फ्युजन पळय जाता वेन देर इज डॉमेस्टीक टुरिस्ट एंड फॉरेन टुरिस्ट. तूं म्हणटा खरें मॅनरिझम्स निलेश बाब गोंयान पिसफूल टुरिजम आसा हें तूं मान्य करता? Goa peaceful. See, Goa is a peaceful destination. That's why tourists wants to come. Now, see what happens. The Tourist- safety angle is a main key for any tourist destination. Goa is safe. That's why people want to come. Goa is beautiful. गोंयान so Goa wants to गोंयान come. भितर कितले रेप जातात ते आमी तुका सांगू शकतात. गोवा- गोंयान Have you- भितर दर वर्सा दर्यान बुडून 200 लोक मरतात आनी लायफगार्ड जी एजन्सी अपॉइंट केल्या ती जवळ 6,000 लोकांक रिस्क्यू आनी करतात. कित्याक मरता ते घालूंक जाय. हय. कालूच आयले एक बरयला हय. सोरो हे आनी ड्रग्स हो मुखेल कारण. बरोबर. समजलें न्हू. पियेल्या उपरांत ते दर्यान देंवतात, दर्यान ते वतात. lifeguard कितले आयकनात. पयस वचपाचे केन्ना हें करपाचें तेंकां हें काय ना. I तेंचे कडेन agree एनर्जी आसा ना. as far as की सोरो पिवन भितर वयता मागीर देर इज अ लॉट ऑफ ड्रग कल्चर विच इज अनफॉर्च्युनेटली कम अक्रॉस Correct, इन टू correct, गोवा. नासले तशें ना. No, बट but- नाव इट इज रॅम्पंट which we can see. गोंयकार आसूं no. म्हणून आमकां कळना ते हय, हय. कोण हे करता. बट भायलो हेतूकूच दे आर दॅट सिंडिकेट वीच कम्स अँड थिंग. सो द लॉ अँड ऑर्डर थिंग गव्हर्मेंट नीड्स टू डू कॉन्स्टंट फॉलोअप. तांकां आतां दे हॅव टेकन सम एक्शन and we see that so many people have been caught and this thing, but then it cannot be one off. दाखोवपाक उपकारना ते. It has to be continuous process Exactly. to get that confidence back Exactly. for foreign tourists also But and domestic Nilesh also. Bab, just to interrupt you, see, government can intervene or police can intervene to a certain extent. Okay, when the carrying capacity has far exceeded, तुजो एका बेडरूम फ्लॅटान तुवें 5 फॅमिली भितर हाडून घातले, कोण कितें करता तेजेर कितें कंट्रोल दवरूंक मेळटा. 1-2 फॅमिली ओके यू कॅन मॅनेज इन अ 1 bedroom फ्लॅट. हांगा 5-6 फॅमिली येता आनी तितून ऑर्डर कसो मेंटेन करतलो तो. सारकें. कोण कितें आनी आनी करता. हाका हांव जॉयन See, करता. गोवा आमी तुका सांगता. निलेश बाब हाका हांव जॉयन करता. गोंयान भितर प्लास्टिकाचें पयशे कितें चल्लां न्ही. लोक युरोपान किंवा अमेरिकेक वचून तूं प्लास्टीक उडोवन दाखय रस्त्यार. बरोबर आसा. गोंयान भितर तो म्हणटा बरोबर पोलीस कितले कंट्रोल करतले. आमचे कडेन प्लास्टीक न वापरपाचो कायदो आसा. आमचे कडेन बिचार सिगरेट ओडपाक जाय नो स्मोकिंगाचो कायदो आसा. पूण कोण पाळटा. ना तुम्ही म्हणता तशें बरोबर आसा. पण वॉट म्हणटा सर म्हणटा म्हणजे फंडानी म्हणटा तशें कॅरिंग कॅपेसिटी आय एग्री ऑन दॅट. बट आतां पळयात गोवा अक्रॉस ऑल सेगमेंट हॉटेल्स आसा रायट फ्रॉम 1 star टू से बी लॉजिंग टू 5 star. Yes. आता बिकॉज ऑफ दॅट कोवीड लायक सिच्युएशन देर वॉज लॉट ऑफ रश बिकॉज ऑलरेडी सगळ्याक गोंयान कोणाक आनी भायर वचपाक खंय जागो नासलो अँड गोवा एक्चुअली एनकेस्ड ऑन दॅट रश. Yes. But after presently, if you go to see, there is a deep in the tourism. The occupancy has gone down, airfares have gone down. So basically, what we have to understand, it is like demand and supply will remain, and Gowa as a brand will always attract tourists. But yes, तुम्ही म्हणता ते high end. नॉट क्वालिटी टुरिस्ट. The quality tourist येना अशें म्हणू शकना. Because if you are to, let's talk about Goa as a wedding destination. गोवा वेडिंगाक कितकी जाता. ना वेन दे कम फॉर वेडिंग यू नो इट्स नो सिक्रेट अमाउंट ऑफ मनी विच इज निलेश स्पेंड. बाब तुमकां हांव सामकें वेडिंगाचो एक क्वेश्चन करता. हांगचे लिकर ट्रेडर्स एसोसिएशनान तांणी सरळ म्हणलां की गोंयान भितर जो पळय सोरो मेळटा तो महाराष्ट्रा परस म्हारग जाला, दिल्ली परस म्हारग जाला. वेडिंग करपी लोक सोरो घेवन येता दिल्लीच्यान वता. सो तुमकां चीफ मिनिस्टरान बजेटान भितर प्रायसीस देंवयल्ले अजून इम्प्लिमेंट जायना. बेसिकली दॅट इज वन ऑफ. तुमकां सांगता आतां खंयचे 5 star हॉटेलान घेतले न्ही, दे डोंट अलाव लिकर फ्रॉम आउटसायड. यू हॅव टू बाय फ्रॉम देम. सो
maybe 20% people are doing. I'm not denying that. But we see across the industry, means across the verticals of the different segment for tourism industry, everybody benefits when such big event happens. So basically आता wedding is become a big thing in Goa. So त्याच्या खातीर if you see the rates are also very high in the 5-star hotels. Basically again, as far as foreign tourists is concerned, we are lacking big time because after COVID we have not got the numbers yet. So we require to see that we regain those international market, because Goan एक thing is clear, we get domestic tourists because we are getting foreign tourists. Correct. Because that they feel that foreigners have made their as a destination. There must be something in Goa why they are coming to Goa. हो क्वेश्चन विचारपा होता ताणें एक बरें सांगलें, फॉरेन टुरिस्ट येता म्हणून डॉमेस्टीक टुरिस्ट येता, तें सामकें खरें. पूण फॉरेन टुरिस्टांक पळोवपाक देशी पर्यटक येतात हें तूं डिनाय करूं शकता? तूं पळय मरे बिचाचेर सगळे इंग्लीश पेपरांनी आनी मराठी पेपरांनी हे भायल्यान येतात, सोरो घेवन बसतात आनी ते फॉरेन. म्हजो जो हे आसा अनुभव आसा, म्हणजे हांव जेन्ना दुसऱ्या स्टेटींनी बी वचून भोंवलां आनी जे स्टुडंट आमचे दुसऱ्या स्टेटींनी आतां शिकतात तेंचेर जो एक नोशन जो आसा स्टुडंटा मदें पासून की गोवा बेजिकली इज अ फन डेस्टिनेशन. करेक्ट. All Goans are totally on the seashore with bottle in the hand and women are all flirting about what and so. जेन्ना हांव म्हज्या जे एक्टिविस्ट सर्कलान जेन्ना हांव बिहाराक बी खंय वयता आनी हांव म्हणटा की हांव पियेना, पयले स्वाते ते म्हाका येदे दोळे करून पळयता आनी ते फोटी मारता म्हणून, समजलो न्हू. म्हज्या घरा समकर एक बिल्डर तो म्हाका जस्ट कम ओवर फॉर अ ड्रिंक एंड वी कॅन सीट एंड यू सी माय दिस थिंग एंड हांवें म्हटलें आय डोंट ड्रिंक. यू डोंट ड्रिंक? हाव कम? हांवें म्हटलें आय एम नॉट अ गोवन. समजलो. सो द क्वेश्चन इज हे ट्युरिस्ट वायट स्कीन पळोवपाक हे थोडे जाण येता आनी पियेल्या उपरांत मागीर तेंचे ह्या लोकांचेर कशे एब्यूज करता. आफ्टर दे आर ड्रंक दे वॉन्ट सेल्फी विथ दीस पीपल. सो फायनली I think the foreigner who comes here once may come. Next time I don't know whether he'll want to come. निलेश बाब, म्हाका तूं सारकें काळजार हात धरून सांग की तुका क्वॉलिटी टुरिजम गोंयांत चलता अशें दिसता, आनी क्वॉलिटी टुरिजम जावपा खातीर आमी जर अमेरिके वचून जर पब्लिसायज करतात ते बरे लोक हांगा येवपा खातीर हांगा क्वॉलिटी टुरिजम जाय, ताजे खातीर आमी कितें करपाक जाय? See, I will change the direction a little bit. Okay. Let's not talk about quality tourism. What is the definition of quality tourism can be different thing. Yes. Like today, Indian tourist spends more than foreign tourists which come to Goa. So Yes, let's talk yes. about what we require is well-behaved tourists. And पहिली म्हणला, Correct. again I'm repeating, what we require is well-behaved tourists. For that we need to do some correction. That when we are Correct. doing the promotions also, Yeah. जेन्ना आमी promote करता गोवा, that time we have to be very, फडणवीस बाबा सांगला की on the no to drugs, you cannot take liquor on the shore. So all those things has to be continuously educated. आता एक साधे म्हणपाक म्हणजे सायनेजीस ना. नाव दिस सायनेजीस प्लेज अ मेजर रोल. All the beaches, all the tourist destination, we require to have proper signages, because कितें आसा, एक one thing we have to understand, when tourist is coming, he is on holiday, so तो सगळे आपले भान बीन विसरून तो की जाय ते करतलो. But then he same tourist, Indian tourist, when he is going abroad, he follows the discipline which is required by that country. So similarly, we have to see that same discipline is inculcated in the tourists which are coming to Goa. Yes. And it can be done. It's not it cannot be done. When we talking about the garbage, तुम्ही निलेश बाब, तुम्ही जाणा न्ही, आतां खुबशे ओल्ड गोवा चर्चीन भितर ट्युरिस्टांनी कसलो ड्रेस घालचो हे आतां तांणी नियम तयार केल्यात. माड्डोळा किंवा मंगेशी ह्या देवळांनी आतां नियम तयार जातात की टुरिस्ट, कारण टुरिस्ट बिचाचेर वते जाल्यार देवळांनी तसले कपडे घालून agree. हे नियम पळय घालपाचे जी हे परिस्थिती येता न्हू तेचेरूच कळटा कसले टुरिस्ट हांगा येता पळय ते. So म्हाका तूं जेन्ना ना आमी जेन्ना भायल्या देशांनी वयता आमी लोकांक ऑब्जर्व करता. Exactly. लोक बाबा कशे जेवता, ते फॉक स्पून घेवन जेवता, हांव समथ्या हातान घेवन अशें हें करचो ना. आय वील ट्राय टू लर्न दे आर दीस. वॉट इज हॅपनिंग हियर इज people have just taken Goa very casually and anything will our anywhere. tourism approach is casual. आयज हांव पळयतालो की फुटपाथीचेर काजिनोन वयता ते लोक स्कुटर घेवन येता आनी फुटपाथीचेर पार्क करता आनी मागीर तो काजिनोन भितर सरता. फुटपाथ इज मेंट फॉर पेडेस्ट्रियन्स टू वॉक. Exactly. ओके, वॉक हे सगळे स्कुटर हाडून दवरता. आतां चर्ची कडेन पळय कितें जाता पळय ती Exactly. दोनपारचे
आतां थंय पार्किंग स्टार्ट केलां इन नो पार्किंग मोटोज नो पार्किंग ऑन पीपल निलेश बाब म्हाका एकच सांग, ज्या पद्दतीन कासिनो येत आसात गोंयांत, एक दोन बरें दिसताले आमकां, ओके आयले कांय लोक तसले तरेचे ट्युरिस्ट गोंयांत येतात, कसिनोची आंकडो इतलो वाडला, डू यू सपोर्ट दीस पॉलिसी? See, basically, if you look into the overall tourism or tourists which are coming to Goa, आता airline जी येता, I will give you one view. Airline जी येता, ना पयलीं मोपा जेन्ना दाबोलीमाचेर पयलीं 80 फ्लायटी येताली डेली, म्हणजे येता वचना 160, आय एम टॉकिंग डॉमेस्टीक. आतां मोपा येतकूच आनी 40 एक वाडला, म्हणजे अरावंड 100-120 फ्लायटी येता. Out of 120 flight, minimum 30% people who are coming on those flights are coming for the casino. Exactly. Okay. So basically, one thing we have to understand, good or bad, the economy has evolved our casinos. सगळे बरोबर Panjim आसा. Hotel, see basically, निलेश बाब, it boils down to- आय एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी. आय एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी. टुरिस्ट तुका खंयचे जाय, तुका अमेरिकन टुरिस्ट जाय काय तुका असले तरेचे गांवठी टुरिस्ट जाय? अमेरिकन जाय जाल्यार तुका कसिनो तांचे कडेन ला वेगास हाजे परस बरें आहा. सो हांव तुका तेंच म्हणटा, तुका पॉलिसी कोण ठरयता? टुरिजम चलोवपी लोक, गव्हर्मेंट ठरयता काय कसिनोवाले ठरयतात? राजू बा म्हजें हें विचारूंक जाय की हॅज दीस होल थिंग ऑफ लुकींग एट हाऊ मेनी टुरिस्ट कम हियर, द टुरिजम जो सेक्टर आसा, डू दे हॅव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? वेन तूं जेन्ना अशीं व्यसनाचेर पयशे करूंक सोदता, कजिनो गॅमलिंग हें व्यसन, सोरो हें व्यसन, प्रॉस्टिट्यूशन हें व्यसन, ड्रग्स, ओके. कसिनो फुडले चॅप्टर इज प्रॉस्टिट्यूशन. व्यसनाचें जें पर्यावरण तूं करता, हें व्यसन सपोर्ट करपाक, कित्याक हांवें रेड लायट एरियान काम केल्लो मनीस, हांव सेक्स वर्करां बरी काम केल्लो मनीस, हातून खूब सपोर्ट सिस्टम्स आसा आनी एंटी सोशल एलिमेंट्स हांकां जाय पडटा, एक्स्टॉर्शन मनी हें करपाक, लँडर, मनी लँडर. सो हो सगळो एंटी सोशल नेटवर्क जो आसा तो सगळो भोंवतणी आतां नोबडी टेक्स दॅट इन टू अकाउंट. वी आर ओनली लुकींग वॉट कजिनोज आर गिवींग. पूण जितले जे बाउन्सर आसा, म्हणजे मनी लँडरा कडले जे पयशे घेतले तांकां परत हें करपाक, पयशे घेवपाक जे गुंडा असतात हे असतात, हो सगळो कल्चर हे जाता. सेक्स प्रमोट करपाक तांकां आनीक मागीर निलेश बाब, आतां G20 जी पळय बसके गोंयांत जाली, तातूंत भितर एक देर इज समथींग कॉल्ड there is an idea called responsible tourism. What do you mean by responsible tourism? Because as a TTAG president, TTAG is a institution, a body which somehow supports tourism. See, basically, responsible tourism means we are talking about that we have to be responsible toward ecology. Yes. So we have to be, and also socially. So what we are talking about to be in the things which we are talking about, that recycling of plastic. So don't use the plastic bottles. Correct. Don't throw your garbage on the beach. Exactly. There has to be a proper sewage treatment No by abuse. the hotels which are No using. abuse. Correct. No abuse. Then use of more of a solar energy. Exactly. So what we are talking about is the sustainability of the tourism. Exactly. Now the things which we are talking about, like the prostitution or the thing which unfortunately are the part and parcel of Goa tourism. Not part and parcel. It is a bad omen of which is linked to tourism. Exactly. It's not only to Goa centric. It is worldwide. राजू निलेश बाबा तूं गार्बेजीचें जें उलयता न्हू, तेचेर एक सांगता तुका हांव. तूं भायर गेलो न्हू आनी जेन्ना जे लोक आसता न्हू, आतां सिंगापुराक खंय गेलो तूं, ओके, जे ते लोक आसता पळय ते जाणो तूं टुरिस्ट म्हणून, तूं हें काडून एक पेपर उडयलो न्हू, तो तुका बरो डिसंटली सांगतलो प्लीज दिस थिंग एंड डिफरेंट. हांगा तूं लोकांक, तूं आतां टुरिस्टाक तर हडकिशी आनी सांगशी बाबा हे थोडा डस्टबीन में घालो, तो परत ते आनीक काडटा आनीक दोन उडयता, ना जाल्यार तुका येता तूं कोण काय म्हणून. सुधीर बाब तुका सांगता हांव, मिरामार बीच एकदां आमी अशे कांय कार्यकर्ते लिफ्ट करपाक गेल्ले, एक हात सकयल घालून आमी प्लास्टीक काडलां. म्हणजे प्लास्टीक जे पळय कितें आतां लोक कितें खातात, गुटखा बिटका ते थंय उडयतात आनी ते बिकॉज ऑफ द विंड तो ती रेंव घुंवत आसता, ते इतले सकयल गेलां, इट्स अ डिजास्टर्स. Yeah, no, see that is what, and this is why I am against even जे NGOs आणि कोण पळय प्लास्टीक काडटा न्हू. Exactly. This is enabling the tourism industry.
every hotel or everyone should See to start it. doing all this cleanliness. You Correct. only don't this thing, and we are taking out the rubbish, and then आमकां कितें जाला न्हू प्रॉब्लम, हय. आमकां कितें जालें सेल्फी हे जाय, फोटो हे जाय, म्हणटा आमी ते वचोन पर्यावरण एक्चुअली वी आर एनेबलिंग दीस सिस्टम. आनी गव्हर्मेंट कितें आहा, ही इज गव्हर्मेंट इज फ्लोटींग टेंडर काडटा हे सगळें हें करपाक. तो टेंडर घेतलेलो मनीस कांय करिना आनी मागीर ते NGO स्टुडंटांक घेवन ह्यो बिची क्लीन करता. सो तूं हें करप्शन एनेबल करता. ओके, आतां जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन ताकद ना करपाक, म्हणजे डोंट हॅव सो मच, आफ्टर डुईंग एवरीथींग देन इफ सिटीजन जे आपली मदत करता ही दुसरी गोश्ट. सर. हांगा सरकार खर्च करता, गार्बेज काडपाक टेंडर करता, पुणून मागीर ते थंयच उरता, कॉन्ट्रॅक्टर सगळे पयशे खाता. तूं सरकाराक आनी दोश लोक दिनाका. वचोन मागीर ते नाही, तूं काडटा. सरकाराकच दोश दिनाका. हायकोर्टान इतल्यो बडयो मारल्या पंचायतीचेर. हय. तूं पंचायतीन काम केल्लो मनीस, तूं पंचायतीचेर तुजें लक्ष आसता. पंचायताक रिस्पॉन्सिबल जावपाचें ना. टुरिजम आनी पंचायत हांची कार्ड पळया. ज्या पद्दतीन शॅक्साक दितात, ज्या पद्दतीन लोकल लिडरशीप शॅक्स घेवपाक वतात, ज्या पद्दतीन टुरिजम पळय जे चलयतात पंचायती, तांकां रिस्पॉन्सिबल पंचायतीचे हांव जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा तेन्ना लोकल गव्हर्मेंटूय येयलो तितून. ओके. समजलो न्हू. ओके. कित्याक ह्यो थोडे कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्ले आसा ते लोकल गव्हर्मेंटूच दिता न्हू, तेंच्या हातून इन देअर ज्युरिस्डिक्शन. पुणून मॉनिटरींग जायना. समजलें न्हू. हायकोर्टाक दर 15 दिसांनी एक बडी मारची पडटा. आनी कितें आहा न्हू, इवन नाव देर आर कॉन्ट्रडिक्टरी लॉज. येस. समज तूं न्हू. आनी गांवांतल्या गांवांत मागीर कितें आतां झगडीं सो जाता. तें म्हाका एक क्वेश्चन, तांणी निलेश बाबान एक बरो इशू काडलो, सस्टेनेबल टुरिजम, जाका आमी म्हणटात स्वयंपोशक पर्यटन. ह्या स्वयंपोशक होय वर्ड G20 देशांनी वापरला. म्हणजे हाजो अर्थ की ह्या टुरिजमाचो फायदो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक, गरीबांतल्या गरीब मनशाक जावपाक जाय. असो जाता सस्टेनेबल टुरिजम. हांव ह्या हेचेर येवपाचो आसलो. हय. वॉट वी से दॅट दीस टुरिजम इज मेंट टू इम्प्रूव द लायफ ऑफ द गोवन पीपल एज बिकॉज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. सारकें. हांव म्हजेच हांगा जे लायफ आसा ते कितें म्हणल्यार धोक्यान पडलेले आसा. कित्याक सांजेच्या वेळार हांव आतां पणजे आयज पणजे येयलो हांव. आफ्टर 3 months आय डोंट स्टेप इन टू पेंजीम इन द इवनिंग. हांव दनपार जाता म्हणसर हांव शूट मारता पणजेसून. कित्याक हांगा जे जाता आनी कोणाक गाडी तेंकोत आनी कोण तुजेर गाडी मारीत आनी रातचें आनी कितें जाता. आनी सकाळीं 7 कितें जाता, अक्षरशा हांवें पळयल्या की बायलो पिवन फुटपाटीचेर चेडवां पडलेलीं आसतात. तूं हांगा रेस्टॉरंटान पिवन चेडवां भितर सरता थंय सकाळीं चायेक. म्हणटच ही परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी ती असल्या ह्या हातून पर्यावरणान हे घाणीन तुज्या जिवाक रिस्क आसा. तूं सारको घरा पावतलो की आनी खंय पावतलो काय म्हणून. निलेश बाब, सस्टेनेबल टुरिजम, ज्या पद्दतीचो सोरो, ज्या पद्दतीचे ड्रग्स, ज्या पद्दतीचे जुगार, हातूंतल्यान सस्टेनेबल टुरिजम येवंक शकता. See, basically, when we talk about sustainability, we are talking about environmental, we are talking about energy Social usage, also, social life. we are talking social also. Yeah. So basically what happens is we as a people also need to understand ki what is good, what is bad and promote accordingly. Ata when we talk about garbage, let's talk on one topic. Ata tumhi garbage banta, we always blame tourists. We have seen the locals way locals behave as far as garbage is concerned. It's pathetic. आता तुम्ही आता मुद्दाम हांगाच्यान फाटल्यान तांबडी मातीच्यान तुम्ही ते राम मंदिराच्यान लेफ्ट घेयात एंड यू सी ऑन द बोथ द सायड गार्बेज वीच इज देर. नाव that particular stretch comes under the Santa Cruz constituency. So there is a full of garbage there. So there is no logic as such. I mean, आता कळना की तुमचेच गोंयांत तुमी अशें बिहेव करतले वेर वी आर गोईंग. हातून मातसो फरकूय आहा. कितें गोंय या आदलें गोंय उरोंक ना. आतां कितलो गोंयकार आसा आनी कितलो लोक हांगा मायग्रेट जाल्लो आसा. आनी वॉट वी आर सीइंग जे गार्बेजीचे परिस्थिती आमी पळयता ती आमी पळयल्या. UP, बिहार, मध्य प्रदेश जेन्ना तूं वयता ही परिस्थिती आसली. तीच ते हांगा येयल्या उपरांत गोंयचो कल्चर तेंच्यांनी घेवंक ना. आपलो कल्चर हांगा स्टार्ट केलो तेंच्यांनी. वो प्रॉब्लेम जालो आसा. तुम्ही म्हटला इंदोर इज अ क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, MP असून. हांव जोल्मूक ना. हांव गोंयान 1969 येयलो. कितें गरिबांतलो गरीब मनीस, तेची खोप पळोवंक जाय आसली. तेचे खोपी भोंवतणी
एक तुका कांय तेन्ना गोटे असले गोंय बायलाक असले पळय दोश दिवपाचो पळय परिणाम पयर आमच्या सीएमानी ना, ना, म्हणलें ना, क्रायम ना. वाडटात कित्याक काय म्हणल्यार भायले लोक क्रायम करतात राजू एक बाब लक्षात घे. आमी पुर्तुगेजांक गाडी दिवं आमी हे आतां दितले पुणून जे पुर्तुगेजांनी बरे मॅनर्स आनी ना ना सामकें खरें दवरलेले कारण न्हू. कायदे खूब खर आशिल्ले हां. कायदे खर आशिल्ले खर हांगा आशिल्ले. कायदे आसात पूण ते लोकलाकय पाळपाचे नात आनी टुरिस्टाकय आमी कितें जाला वी टेक एवरीथींग फॉर ग्रांटेड एक्झॅक्टली ना पूण म्हाका निलेश बाब तुजे कडेन एक जाय सस्टेनेबल टुरिजमा खातीर म्हाका दीस इज युअर लास्ट स्टेटमेंट आय वॉन्ट सस्टेनेबल टुरिजम आमकां जाय आमी G20च्या देशांनी म्हणटात आमी आमच्यो पळय टुरिजम मिटींग जाता तेन्ना म्हणटात सस्टेनेबल टुरिजमा खातीर टुरिजम पॉलिसी चेंज करपाक जाय काय ना tourism policy means it is evolved way the people centric way the promotion of tourism is come. Tourism policy म्हणजे what we are thinking about changing. निलेश बाब म्हणटा सोतेर बाब एकच तुका प्रश्न विचारता हांव, कारण हो लास्ट प्रश्न म्हजो. निलेश बाब म्हणटा लोकांनी जशें ठरयलें तशें जालें मी कळ्ळें तुका वारें येता तशें सूप धरपाचो प्रश्न म्हाका तुका विचारपाक येता अशें इतले शॅक्स दितात आतां तर 3 वर्सां खातीर 5 वर्सां खातीर शॅक दितले शॅक कोण चलयता शॅक कोण चलयता काडटात भाड्यार दितात दुसरें कोण शेक हे लोकल फूड लोकल हॉस्पिटॅलिटी खातीर केल्ले Exactly. आज शेक कशे बांदतात शेक शेक ज्या पत्तीन सगळे नेपाळी येवन शेक चलयतात सस्टेनेबल टुरिजम कॅन नॉट हॅपन इन अ ग्रीड टुरिजम देर इज नो एंड टू ग्रीड Correct. समजलो न्हू एक एकलो 5 टॅक्सी काडले घरान रावपाक ताका 100 स्क्वेअर मिटरान तेणें जमीन घेतलेली आसा सरकारा कडेन ओके गव्हर्मेंट डजन आस्क बाबा वे यू वील पार्क दीस व्हेकल ओके बिजनस करतात 5 टॅक्सी रस्त्यार आतां तूं बारीक पणजेन पळय टॅक्सी सगळ्यो पब्लीक पार्किंग स्पेसीन आनी प्रायवेट गाडयो ज्यो आसात त्यो सगळ्याक आझाद मैदाना कडेन इन नो पार्किंग झोन फाल्यां येवन ताका ताले मारतले आनी कितें करतले Agree. ना वाय आर दोज टॅक्सीज इन द पब्लीक पार्किंग निलेश बाब म्हजो निमाणो क्वेश्चन आतां टुरिजम हेज बिकम ए न्यूजन्स टू द लोकल्स पणजे पळय कॅसिनो इतले आयले पार्किंग जागो ना तांणी सगळें आडोवन दवरलो See, basically, one thing we have to understand: the Goan economy is evolved around the tourism. So we cannot say that. I don't know. Is there any balance sheet to see how much the government has spent of invested of public money and how much returns have got? We are talking about revenue coming in, but how much revenue? Investment. The government has 5 स्टारान building सगळे भायले infrastructure in the last 10 years. निलेश बाब तूं असा कितें TTAC चे position? प्रेसिडेंट 5 स्टारान गोंयचे कितले लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केलो आतां शॅक्स काडटात भायल्यांक चलोवपाक दितात शॅक्सांनी काम करपी सगळे भायले 5 स्टारान आशिल्ले 90% लोक भायले कितें आतां गोंयच्या हातान उरलां आमच्या नांवान उदक इम्प्रुवमेंट सप्लाय करपाक म्हणून हे करता लोन घेता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडलो दॅट इज ऑल गोईंग इन बरें सो बाब ताका निमाणो स्टेटमेंट ताजो पॉवर सप्लाय निमाणो स्टेटमेंट निलेश बाब तुजो Regarding overall, see what happens is there is no. Let's be very frank that everything is not hunky dory in Goa. We need to correct so many things. Yes. But one thing we have to understand: tourists directly, indirectly provides almost 6 to 7 lakhs jobs into Goa. Direct India. It gives you a major circular economy as far as the Goa is concerned. And Goa as a brand, it has its own charm, and it has evolved on the what you call the tourism prospect of that Goa. You know that Goanese, Goa, whatever we call it. So I think it's our duty as a Goan to preserve that brand and correct things which are not sustainable. And overall, we have to see the improvement in overall ecosystem which is required for long-term sustainability of tourism industry in Goa. निलेश बाब धन्यवाद टुरिजम इंडस्ट्रीचे वेगवेगळी तासां आमी तपासून पळयली गोवा एक ब्रँड आसा तो जगान सगळे कडेन फामाद कांय जाणांक जर भारत म्हळ्यार खबर आसपाना पूण गोंय खबर आसता Absolute, अशे correct. अशे चर्चे जेन्ना जाता तेन्ना गोंय आमी हें सांबाळ काय कितें सस्टेनेबल टुरिजम गोंयान चलता काय कितें आनी हें जें कितें टुरिजम जी ताका आमी टोळधाड धाड म्हणटात ती येतकीर गोंयच्या लोकांक हांगच्या थळाव्या लोकांक कितें दिसता ते सामके भरडून गेल्यात ते कितें अशे खुबशे प्रश्न चर्चेक सतत येतात आनी त्या संदर्भान गोंयचें पर्यटन धोरण बदलपाची गरज निर्माण जाल्या आयचे चर्चेचो सूर होच आसा तुम्ही दोगूय जाण ह्या चर्चेन पार्टिसिपेट जाले निलेश बाब आनी सोतेर तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीचे वतीन धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक टीव्ही